मास्टर प्लॅना अंतर्गत आम्ही झाडां वाडोवपाक शकता काय ना, थंय ग्रीनरी वाडोवपाक शकता काय ना, एक थोडीशी आर्ट भुरग्यां मदीं ज्या आमकां वण्टी मेळटल्यो, ज्यो आमकां वाटो मेळटल्यो, थंय आमी करपाक शकता काय ना. एक भुरग्याचो वाटो आनी गाडयांचे रस्ते हे टोटल सेपरेट आसप आनी भुरगीं एका सेफ वातावरणांत आपल्या शाळे पर्यंत पावप आनी परती बसीन बसून नाल्यार गाडयेन बसून घरा पावप. सगळ्या कडेन CCTV मॉनिटरींग इन्क्लुडींग सबवे म्हणजे 864 टू व्हिलर्स, 256 फोर व्हिलर्स आनी 64 बसी हांकां पार्क करपाक एडेक्वेट असो जागो थंय प्रोवायड केला. ह्या कॉम्प्लेक्सान एक धाकटोसो व्हाळ व्हांवता, म्हणजे पावसानच आसता तो. त्या व्हाळाचेर चॅक डॅम्स घालून उदक कन्जर्वेशन, वॉटर कन्जर्वेशन मेजर्स करून त्या झरीचें उदक 365 दीस जें व्हांवता तें अखंड व्हांवत रावतलें हाची काळजी घेवपाचोय ह्या मास्टर प्लॅनान एक प्रयत्न केला. इनफॅक्ट ही सगळी इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्साची आयडिया ही आमचे मनोहर भाईची आनी म्हाका दिसता आयज वीथ दीस प्रेजेंटेशन ती खऱ्या अर्थान तयार जावपाक लागल्या. कॉस्ट 10 कोटी, 10 crores. बजेटेड कॉस्ट इज 10 crores. अदर टेंडर एस्टिमेट जावन फुडें वतलो, पूण अप्रॉक्सिमेटली 10 crores.